नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। सीएए कायदो मुस्लिमाक नागरिकत्व घेवपापासून आडायना, नागरिकत्वाक आनीक मार्ग आसात। एनआरसीक जन्म दाखलो, आधार कार्ड पुरो। सीएए एनआरसीचेर आल्लेकार हिट ऑन। इडियम सनबर्न क्लासिकाक अडीचेर थाकाय। आयोजकांनी कोमुंदादी कडेन 15 लाख करचे डिपॉझिट। पंचायतीन परवानगी न्हयकारल्यार 48 वरां भितर स्ट्रक्चर मोडपाचे, हायकोर्टाची ऑर्डर। बांयगिणी कोयराविल्याच्या प्लांटाक सप्तका भितर पर्यावरण मान्यताय। पर्यावरण संरक्षण मंडळाचे बसकेत मुखेल सचिवान सांगल्या राज्यपालाक। मंडळाची राज्यपाला बरोबर उचेली बसका। रेवकार माफिया आड कारवायेची एक्टिविस्टांची शिटकावणी। ग्रीन ट्रिब्युनल कोर्टान बंदी घालूनय अंधाधुंदी। सरकार न्हिदता। गोवा फाउंडेशन किसान संघाची एफआयआरची तयारी। सासष्टाव्या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अमिताभाक दादासाहेब फाळके पुरस्कार। उत्कृष्ट कोंकणी फिल्म आमोरी शॉर्ट फिल्म कॅटेगरीत गोंयकाराच्या खरवसाक पुरस्कार। दोन एक महिने जाले गोवा डेअरीचे दूधकार रावतात पेट्रोनेज बोनसाक। 1 कोटीचो बोनस आणि डिव्हिडंटाचो पत्तो ना। बोनसाची फायल आडकली रजिस्ट्राराकडे। म्हापशात डुप्लिकेट एटीएम कार्ड करून लुटपाचो प्रकार। 28 जाणांच्यो पुलीस कंप्लेनी। 3.5 लाखांचेर मारलो हात। हॅकरांच्यो सगल्यो विड्रॉवल्स मुंबय सावन। आणि इंडियन नॅशनल रॅली चॅम्पियनशिप 2019च्या सिजनात गोंयचो वैभव मराठे परजळो। नागरिकत्व दुरुस्ती कायदो मुस्लिमाक ह्या देशाचे नागरिकत्व घेवपापासून आडायना। ते दुसऱ्या मार्गान ते घेवंक शकतात। धर्मीक अत्याचाराक लागून मुसलमान भारतात येनात, हेर धर्माचे येतात। तांकां आदार करूंक हो कायदो अशा उतरांनी बीजेपीचो ज्येष्ठ फुडारी राजेंद्र आर्लेकरान सीएएचें समर्थन केलां। तो म्हणटा एनआरसीक जन्म दाखलो वा आधार कार्ड पसून पुरो, मागीर कोणेय कित्याक भिवंक जाय। Our government, may it be Congress, may it be anybody's government, त्या सगळ्यांनी हांकां कन्सिडरेशन दिवन इवन धीस गव्हर्मेंट अबाउट 500 जाणांक सिटीजनशीप दिल्ली आसा मुस्लिमांकय। कित्या खातीर की तांचे जेन्युइन केस आसा ती। धीस पर्टिक्युलर एक्ट इज नॉट स्टॉपिंग एनीबडी टू टेक सिटीजनशीप। ऑन द कॉन्ट्ररी, धीस एक्ट इज टू गिव सिटीजनशीप टू सम सेक्शन। कोणाचेच सिटीजनशीप आडायली अशें करूंक ना। दे आर फ्री टू एप्लाय फॉर सिटीजनशीप इन अदर बाकीचे मिन्स आसात। दीस पर्टिक्युलर एक्ट इज टू नॅचरलायज द सिटीजनशीप फॉर दीस पीपल, दोज हू आर पर्सिक्युटेड। एक मुस्लिम्स आसात पळय, ते एक लक्षांत दवरपाक जाय। मुस्लिम्स आसात पळय, ते पर्सिक्युशना खातीर ह्या देशान आयले अशें जायच ना। मागताले की बाबा तुजे आधार आसा की ना, तुजी एंट्री आसा की ना, तुजे इतलेंच मागताले थंय। तुजो पासपोर्ट मागचे ना थंयसर पासपोर्ट, कारण इट मेक्स लिटल बीट डिफिकल्ट टू हॅव अ पासपोर्ट। मागीर तुजे कडेन आधार आसा की न्ही, तुजे बर्थ सर्टिफिकेट आसा की ना, इतलें समजा मागलें। आनी इफ आय एम प्रोवायडींग दॅट, इफ आय एम अ सिटीजन ऑफ दीस कंट्री, आय मस्ट, आय शूड। ते कित्याक थंयसर ताजेर बोवाळ करपाक तें कळना। इकॉनॉमिक इश्यू जर आसत न्ही जाल्यार ताजेर तुमी आंदोलन करात न्ही, करात मरे आंदोलन। ते करीत नात, ते फक्त कोण तरी एक स्टेटमेंट करता आनी कोण कितें करता, जांकां भितरले ओ का ठो कळना। तो व्हडलो इश्यू काय सरकार इकॉनॉमीचेर जायत पावल उबारना हो इम्पॉर्टंट इश्यू। आंदोलन तुमकां करपाचें न्ही जाल्यार एक अत्यंत डेमोक्रेटीक पद्दतीन तुमी हे इश्यूज लोकांच्या मुखार हाडात, सरकाराच्या समोर हाड। सरकार तेंच म्हणटा की तुमकां कितें दिसता तें सांगात तरी आमकां। लोकसभेतली चर्चा आडावन राज्यसभेतले डिस्रप्शन करून हो इश्यू फुडें येवचो ना। गोंयच्या मेजर प्रकल्पांचो सध्या राज्यपालच नियाळ घेवंक लागला।
बांयगिणी कोयरा विलाच्या प्लांटाक सप्तका भितर ईसी मेळटली म्हणून मुखेल सचिवान ताका सांगलां. राज्यपालान गोंय पर्यावरण राखण मंडळाची सोमारा बसक घेतली. बसकेक मुख्यमंत्री धरून कांय ज्येष्ठ आमदार मंत्री आशिल्ले. बसके उपरांत मायकल प्रुडंटा कडेन उलयलो. दर्यावेळावेले टार बॉल्स कांय पर्यावरण इश्यूचेरूय राज्यपालान रिपोर्ट घेतला. It is an environment protection council. It is chaired by the governor. आणि ताचे सगळे मेंबर्स असतात. ती खूप वर्सां जाली मिटींग जावंक नाशिल्ली. फर्स्ट टायम आमी इनिशिएटिव्ह घेवन सांगले गव्हर्नर आयला म्हणटकूच हांवें चीफ सेक्रेटरीक सांगलें की ती मिटींग जाता तितके बेगीन घे. आनी एनवायरमेंट प्रोटेक्शना खातीर वेगवेगळे इश्यूज आसता राज्यांतले. ते सगळे इश्यू ह्या मिटींगेन डिस्कस केले वता. म्हणजे आपलो जो हेजार्डस सगळे वेस्ट सगळो वेस्टचो विशय आसतलो, प्रायवेट फॉरेस्टचो विशय आसलो, म्हादईचो इशू आसलो आणि ताच्या रिलेटेड बाकीचे सगळे इश्यूज आशिल्ले. हे इश्यू डिस्कस जाले, ताजेर सजेशन्स जाली. ओके. आणि ताजेर इम्प्लिमेंटेशन जे ते गव्हर्नमेंट इम्प्लिमेंटेशन करता. बांयगिणी कोयरा विल्याच्या प्लांटाक डिसेंबर सोंपता म्हणल्यार पर्यावरण दाखलो मेळटलो. Our solid waste management plant at Baingini will come up, and for that environment secretary has promised that they will issue the environmental clearance by the end of this month, that is before 31st of December. We will get the environmental clearance for Baingini. आमचो इंटेंशन हा की GWMC स्पेशली बांयगिणी प्रोजेक्टाक वी विल आस्क मनी फ्रॉम द सेंटर. स्वच्छ भारत फंड म्हणून हा ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज स्वच्छ भारत सेस सगळ्याक लायता on all the products. If the project is going to cost us 250 crores, we will ask 100 crores from them, and 150 crores money will be contractor who is building. The amount of money which government has to put in, we will ask from the center. गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी हातात घेतिल्ल्या सगळ्या कोयरा विल्याच्या प्रकल्पांचो राज्यपालान रिपोर्ट घेतलो. The land which we have taken from GIDC, Goa Industrial Development Corporation, which is at Verna Industrial Estate, we are going to set up a 250 GWMC plant. For that, environment impact assessment has already started, and our e-waste facility which is there already is on track. Highway and district road waste collection tender has been floated and work order has been given, and they are going to start the work now, and the amount of the contract also is very reasonable. Earlier the tender was given for around 28.5 crores for 5 years, and this time it is given for 16.7 crores, 16 crores 70 lakhs something. He has taken review of status of CND waste sites in Goa, the plant which is supposed to come up, and the land which is identified is in Bicholim. So that also is being fast tracked. He has asked when this facility will be ready. दर्या वेळाचेर येतात त्या टार बॉल्सांचो विशय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालया मेरेन व्हरपाचें थारलां. He has also spoken about tar balls surfacing on the Goan beaches, which all the members have advised that we should take up with Ministry of Environment and Forest, New Delhi, because international waters are also involved in that. It is not only us as captain of ports or something like that that we can monitor, because there are ships which are in international waters which treat the oil over there only, and they release it in the international waters. With the tides it comes on the beach, so we have to monitor that so that they do not throw this used oil into the deep sea. So Navy should be involved. Also our Coast Guard should be involved. Definitely, as captain of ports, we want to procure a good vessel where we can even go little at the beyond 5 nautical miles with a bigger vessel, and we should have good patrolling of these big vessels which are coming into the waters of Goa. अभयारण्यांनी इको सेन्सिटिव्ह वाठारात रावपी लोकांच्या प्रश्नाचेरूय चर्चा जाली. अभयारण्याचो 10 किलोमिटराचो बफर झोन कमी करून 1 किलोमिटरा मेरेन मर्यादीत दवरपा विशीं खंय मुख्यमंत्री राज्यपाला कडेन उलयला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार.
ईडीएम सनबर्न क्लासिक आयोजकांक हायकोर्टांतल्यान कांय अटींचेर थाकाय. सुवाती मेले मेजर स्ट्रक्चराचें बांदकाम साल्वार करूंक आयोजकांनी हायकोर्टांत पुनर्विचार याचिका घाल्ली. आयोजकांनी कोमुंदादीक 15 लाख डिपॉझिट करचे पडटले. तशेंच हणजूण पंचायतीन कांय कारणाक लागून परवानगी न्हयकारली जाल्यार आयोजकांनी 48 वरां भितर स्ट्रक्चर मोडचें पडटलें म्हूण कोर्टान स्पश्ट केलां. निमाण्या खिणाक आवाशिवा करून सनबर्नाच्या ईडीएमाची वेवस्था वर्सा पद्दती प्रमाण जाग्यार पडली एकदाची. 20 डिसेंबराक दिल्ले अर्दीचेर पुनर्विचार करचो म्हूण सनबर्न क्लासिक ईडीएम इव्हेंट आनी आर्टिस्ट मॅनेजमेंट LLPन हायकोर्टाचे पांय धरले आनी हायकोर्टान आवळिल्ल्यो नाडयो मातश्यो सडळ सोडल्यो. याचिकादार म्हणटा 18 डिसेंबराक अंतरीम आदेशा उपरांतचे बांदकाम मोडलां. हायकोर्टाच्या स्थगितीच्या आदेशाचो अपमान करपाचो हेतू नाशिल्लो. सगळे बांदकाम मोडल्यार ते परत उबारूंक 15 दीस तरी लागतले. पुराय बांदकाम मोडल्यार 27 डिसेंबराक थारिल्ल्या वेळार इव्हेंट करप शक्य ना. जगभरांतल्यान कितल्याशाच लोकांनी तिकेटी बूक केल्यात. पुराय बांदकाम परत उबारूंक 15 दीस लागतले अशें मूळ याचिकादार आनी पुनर्विचार याचिकेत प्रतिवादी ट्रेव्हर मास्करेनास मुद्दो घालो. मात कोमुनिदादीच्या आयोजकांकडे सेटिंग चलता. कोमुनिदादीन सुवाती खातीर 18,12,000 फी थारायल्या ती सापूच कमी म्हूण ताचो आर्ग्युमेंट. सगळ्या पक्षांचे आर्ग्युमेंट, बांदकामाक लागपी वेळ आनी हजारांनी लोकांनी बूक केल्ल्यो तिकेटी हे मुद्दे मतीन धरून हायकोर्टान पुराय बांदकाम मोडिनासतना ईडीएमा खातीर NOC दिवपाचेर विचार करचो म्हूण हणजुणा पंचायतीक सांगले. कोमुनिदादीन थारायल्ले फीचे 18,12,000 वयर आनीक 15 लाख फारीक करचे म्हूण हायकोर्टान कोमुनिदादीक अर्ज दिली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. म्हापशां आकय खून. धाकल्या भावांनी मेळून व्हडल्या भावाक जितो मारलो म्हूण आरोप. 54 वर्सांचे विलास केरकाराक ताचे भाव विनोद आनी ज्ञानेश्वर केरकारान मारलो म्हूण पोलीस कंप्लेन जाल्या. पोलिसांनी दोगांकय अटक केल्यात. फुडली चवकशी चल्ल्या. झारखंड विधानसभा वेंचणुकेंत प्रादेशीक पक्ष झारखंड मुक्ती मोर्चाक जनतेन आशिर्वाद दिलो. झारखंडाक 81 सिटांचे विधानसभेत JMM आनी काँग्रेस युतीक सत्तेक स्पश्ट बहुमत. झारखंडांत भाजपा खातीर हो मोठो धपको. बीजेपीचो मुख्यमंत्री रघुवीर दास अपक्षा आड पडलो. बीजेपी 25 सीट घेवन मुखेल विरोधी पक्ष. अपक्ष धरून हेरांचे 10 आमदार. TCP बोर्डान फाटली 2 वर्सां TCP कायद्याच्या 16B कलमा सकयल जमीन रुपांतरीत करपाक दिल्ले सगळे प्रोव्हिजनल अप्रुव्हलांचो फुडार कोर्टाच्या निर्णयाचेर निंबून आसतलो. तशेंच सगळ्या पार्टीक TCP खात्यान कळयलां म्हणून TCPचो मुखेल टावन प्लॅनर राजेश नायकान प्रुडंटाक सांगलें. सोमारा TCP बोर्डाची बसका जाली. बसकेक अपिलाच्यो 6 केशी आशिल्ल्यो. ना ते सबज्युडिस हा म्हणजे तेजे आमी सगळ्यात काय पूण कोर्टाचे कितें कोर्ट कितें वायोलेशन जातलें अशें आमी कांय स्टेप घेवचे ना. कोर्टाचे डिसिजन एगेन्स्ट आमी कांयच करचे कोर्टान अजून कांय इंटर मॉडल ना अजून हे चालू आसा. राजेश 16B जे आता कोर्टान हें केला पळय न्हू, सो ऑलरेडी जी प्रोविजनल अप्रुवल्स दिल्ली ती सुद्दां त्या हितून येता. only made a caution. Court said to make aware the concerned party whatever is the outcome of the court that will be binding. So all whatever we are considering is subject to final outcome of the court. That is all which they are making aware. आणि पयलीं सुद्दां ते घालून तशेंच दी तशेंच म्हणजे कोर्टाक आसा म्हणून प्रोविजन सुद्दां तेजें मेन्शन करून पयलीं सबज्युडिस आसा. TCP बोर्डा मुखार 5-6 अपिलाच्यो केशी आशिल्ल्यो. खास करून आज जे आमचे फुडें एपील आसलेली ती आमी हांचे आयकून घेतल्यात. तेतूंत भितर एक हेजेर आमी फायनलाचेर हें केल्लें आसा. फायनल हें आशिल्लें एक गोवा रिसॉर्ट वर्सीस NGPD आसलेलें तेंचे सविस्तर आमी आयकून घेतला. दुसरें डॉक्टर सुरेश शेट्टी वर्सीस गोवा युनिवर्सिटी. तिसरें सपना डेव्हलपर्स एगेन्स्ट सावथ गोवा PDA. मागीर आयटम नंबर 5 शेल्डन मार्टिन एगेन्स्ट ग्रेटर बेंजी PDA. हबीब वेलची एगेन्स्ट ग्रेटर बेंजी. अशें आमी जे एपिलाक आयिल्ले हेंचे फुडें आमच्या सविस्तर आयकून घेतलें. 16B चालू आशिल्ली केस 9 जानेराक सुनावणेक येवपाची आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.
1 म्हयने जाले 8,000 परस मायज दूधकार गोवा डेअरीच्या बोनसाक रावल्यात. दूधकारांचो पेट्रोनेज बोनस सरकारी फायलींनी आडकला. गोवा डेअरीन दूधकारांक 1 कोटी पेट्रोनेज बोनस दिवपाचो थारायल्लो, मात फायल कोऑपरेटिव्ह रजिस्टरान क्लियर केल्ली ना. ते शिवाय सुमार 6.5 लाखांचो डिव्हिडंडय आडकला. नातलांची परब तेकली म्हणटरी खंय बोनस आनी डिव्हिडंड क्लियर करचो. दूधकारांक 1 कोटी रुपया पेट्रोनेज बोनस म्हूण दिवपाचो थाराव सप्टेंबरात जाल्ले गोवा डेअरीचे खासा वर्सुकी आमसभेत जाल्लो. 8,650 दूधकारां मदीं वांटपाचे थारिल्ले. पेट्रोनेज बोनसाची फायल कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या रजिस्ट्रारा कडेन धाडिल्ली, मात अजून मेरेन ताका अप्रुवल मेळिल्लें ना म्हूण गोवा डेअरींतली सुत्रां सांगतात. 181 कलेक्शन सोसायटींक डिव्हिडंडूय घाल्लो ना. गोवा डेअरीन बोनस डिक्लेअर केल्लो आसलो, तो आमकां पयर दिवाळीक दिता म्हणलो. तो दिवाळीक आज पासून तेणें दिलो ना. ते फक्त फायल गव्हर्मेंटाक धाडलेली आहा म्हणटाय ते आज पासून कांय ना. आतां क्रिसमस जालो, एक सायडीन आमचे तोंडां हाडून जाल्लें, असले 2 तोंडां कुडीन घालतालो हांव. ते आतां ते फायनान्शियली एका पयशे नाय म्हणून तें पेंडींग उरलां. हें आमकां गव्हर्मेंटान बेगीनूय हेजेर लक्ष घेवन आमकां सगळ्यांक क्लियर करून दिवचें. दूधकारांचेर सारको एक अरिश्ट प्रसंग म्हणल्यार हितूंतल्यान कशें भायर सरपाचें हें आयज दूधकाराक कळना. कित्याक लास्ट टायम जेन्ना गोवा डेअरीची एजीएम जाली, ते एजीएमाक आमकां सांगलेलें की प्रोटनेज बोनस दितले म्हणून, आनी तो ताबडतोब धाडून दितले म्हणून. आनी ताजे फाटल्यान आयज सप्टेंबर म्हयन्याक एजीएम जाल्ली, आयज डिसेंबर तेकलो की प्रोटनेज बोनस हो आमकां अजून म्हणल्यार येयलो ना. आनी जेन्ना हांव बेश्टेच उलयना, जेन्ना न्यू जेन्ना MD लास्ट म्हयने बसलो, ती न्यू MD हांव फोन करीच आहा की बाबा प्रोटनेज बोनस आमी केन्ना धाडटा. म्हणजे तो सांगता ती फायल खंय गव्हर्मेंटा कडेन धाडलेली आहा की पास करपा ते दिवपा. पूण ती फायल काल सुद्दां हांवें ताका फोन केलो की तेणी म्हाका सांगला ती फायल गव्हर्मेंटा कडेनच आहा. रजिस्ट्रारान गोवा डेअरी मिल्क कलेक्शन सोसायटीचो मेंटेनन्स फंड मात निकतोच क्लियर केला. सुत्रां सांगता ते प्रमाण सुमार 90 लाख रुपयांचो फंड क्लियर केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी भीमा पाटील. जानेरा सावन गोंयांत दूद वाडटा. 2 ते 4 रुपया वाडटा म्हूण गोवा फॉरवर्ड बायलांचो बोवाळ. तांणी निशेध केलो. सरकार गोंयकाराच्या बऱ्याक वावुरता काय आनीक कित्याक काय म्हूण प्रस्न. सरकारान क्वालिटी दूद खंय माफक प्रेसान दिवंक जाय. ते शिवाय वाडयल्लो रेटूय दिवंक जाय. सरकाराच्यो गोरवां सांबाळ स्किमी खंय साप्प फेल. प्रेझेंट सिट्युएशन हे तुमी प्राइस रायज, अ सडन प्राइस रायज, अनप्रेसिडेंटेड प्राइस रायज इन मिल्क, हे तुमी हेजेर प्राइस वाडोवन गव्हर्मेंट कितें करपाक सोदता म्हाका खबर ना. बेजीक नेसेसिटी धाकले मनशाक, बारीक मनशाक त्रास जावपाचे. हे बारीक मनशाक त्रास दिवपाचो सरकार जाल्लो आसा. 4 rupees sounds very less maybe, but for a common man 4 rupees, because in a house where there are at least 5 to 6 members, 2 to 3 packets of milk is needed. दूध म्हणल्यार जायच. Animal husbandry schemes are there, so it is a prima facie indication that the schemes have been failed. Of course, amche party we condemn this price rise, and I demand that the price should be rescinded. Instead of focusing on the rise of the price, government should ensure good quality of milk. डुप्लिकेट ATM कार्ड करून लुटपाचो प्रकार म्हापश्यां घडला. म्हापश्यां पुलीस स्टेशनार 28 कंप्लेनी आयल्यात. सगळ्यांच्या बँक अकाउंटांतल्यान कॅश गायब जाल्या. 28 जाणांचे मेळून सुमार 3.5 लाख रुपयांचेर ATM हॅकरांनी हात मारलो. सगल्यो विड्रॉवल्स मुंबय जाल्यात म्हूण पुलीस सुत्रां सांगतात. म्हापश्यां आनी खोर्ले वाठारांतले कितलेशाच बँकांचे ATMांनी हॅकरांनी स्किमर बसयल्ल्याचो दुबाव. रेमेचो बेकायदेशीर धंदो करपी माफिया आड स्वता कारवायेची एक्टिविस्टांची शिटकावणी. ग्रीन ट्रिब्युनल आनी हायकोर्टान बंदी घालूनय अंदाधुंदी चल्ल्या. शेतां भाटां काबार चल्ल्या ती रेमेची येरादारी पुराय चोरयेची. सरकारी येणावळ बुडटा, तोंडात येता तो रेट सांगतात म्हणून क्लॉडाक घेवन भारतीय किसान संघान आवाज चडयलो. पुलीस सरकाराक कारवाय जमना जाल्यार खंय ते स्वता FIR करूंक लायतले. नादोड्याची की ज्या जाग्यार लोक भाजी लायताले, मळे लायताले,
ती सगळी जमीन ही रेंव काडटा ताका लागून एकदम कोलॅप्स जाली आनी न्हंयन गेली. म्हणजे आतां तांकां शेत करपाक मेळचें ना, थंय पीक लावपाक मेळचें ना. दुसरी गजाल अशीच सावय वेऱ्यां जाल्या, ताचे कोऑर्डिनेट सुद्दां आमचे कडेन अवेलेबल आसा. जवळ जवळ 1 किलोमिटरा पेक्षा लांब तो स्ट्रेच आसा आनी तुमी इमॅजीन करपाक शकता की 6 ते 7 मिटर वायड अशा पद्दतीचो इतलो 1 मिटर लांबयेचो कुडको हो सगळो न्हंयन गेलो. त्या जाग्यार बरें भाट आशिल्लें. बेड आसा थंय लोक शेतां करताले, सरावंडींग खुबे मेळटाले, तेजेर मोर दॅन 30 to 40 फॅमिलीज वे डिपेंडंट. ते खुबे गेले, शेतान खारें उदक येवन ते पिड्ड्यार जाले. CCTV कॅमेराचेर व्हेरी क्लियरली दिसता 30 एक बोट्स काडटात, रेंव काडटा. हांवें कोस्टलाक फोन केलो, कोस्टल PIक फोन केलो, मामलेदाराक फोन केलो, मायन्स डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलें, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक इन्फॉर्म केलें, कितेंच एक्शन जायना. परत हांवें डायरेक्टर मायन्साक इन्फॉर्म केलें, कलेक्टराक SPक इन्फॉर्मेशन दिलें. इमिजिएटली एक वरा भितर ते सगळे बोटी तोडी घेवपाक लागले. इट मिन्स दॅट इमिजिएटली तुमी कंप्लेन दिले की न्हू, पयलीं तांकां कशें तरी तेंचे इतले स्ट्रॉंग नेटवर्क आहा की तांकां पयलींच कळटा, पयलीं इन्फॉर्मेशन वयता तांकां, बाबा आमी येतले, तुमी थंयसरले वचा. Now why this action is been not taken? I am just wanted to bring it to your notice. Each and every canoe in Shapura River is contributing 700 rupees per canoe per night. And who is taking this money? Who is collecting this money? Coastal Police is collecting this money. This hafta is going to police. This hafta is going to Captain of Ports. Why they are not taking action when they have authority with them? Canoes used and the boats used shall be seized and confiscated. कितें करतात ते सीज करतात, 2000 घेतात आणि परत तांकां दितात. You cannot give it back. He says now that you cannot give it back, you have to confiscate. And the court says that you will also deal with them as per the notification issued by Department of Mines in 2016. In that circular, the Department of Mines says that we will not only seize the boat, we will destroy them also. So that has now become part of the High Court order. You will seize, confiscate and destroy. So those boats cannot be used again. पर्रा सिटीजन फोरमान दवरिल्ले फेस्टिवल ऑफ स्टार्सांत नातलां निमतान केल्ली 2000 मायज नखेत्र लखलखली. फेस्टिवलाक थळावो आमदार मंत्री मायकल लोबो, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आशिल्लो. एक म्हणजे गोंयांत बरी परंपरा ही पयलींच्यान आसा, ती सदोदीत फॉलो केली वता. तुम्ही मुद्दामून काढून पळयात की देशाच्या इतर भागात किंवा जगाच्या इतर भागात अशा पद्धतीचे राज्य तुमकां दुसरे कडेन पळोवंक मेळचें ना. Our stars crossing 1000 numbers. People from all over Goa have made stars in their house and they have brought. And the theme is eco-friendly stars. We do not use plastic. We do not use thermocol. And we promote the youngsters that they should make their own star. They are the stars, future stars of Goa and India. So they have to make their own stars in their house. They bring over here and we give them a holder with a lamp and it is being lit up. You can see some nice stars over here with some natural green grass also. सासष्टाव्या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सुवाळ्यात अमिताभ बच्चनाक दादासाहेब फाळके पुरस्कार, मात तो स्वता पावलो ना. गुजराती फिल्म हिलारूक उत्कृष्ट फीचर फिल्म म्हूण अवॉर्ड, बेस्ट एक्टर आयुष्मान खुरानाक अंधाधुंदा खातीर आनी विकी कौशलाक उरी खातीर, महानतीची कीर्ती सुरेश बेस्ट एक्ट्रेस, उत्कृष्ट कोंकणी फिल्म आमोरी जाल्यार शॉर्ट फिल्म कॅटेगरींत गोंयकाराच्या खरवसाक पुरस्कार. सर्वश्रेष्ठ लघुकल्पित फिल्म के लिए खरवस को रजत कमल दिया जाता है. इस फिल्म के निर्माता हैं श्री महालसा प्रोडक्शन. पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री मधुकर जोशी.
इस फिल्म के निर्देशक श्री आदित्य सुहास जांभळे को भी रजत कमल दिया जाता है for its production, direction and powerful performances in engagingly telling the story of how the psyche may implode and then heal through the unleashing of trauma. सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फिल्म के लिए फिल्म अमोरी को रजत कमल दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता हैं ओपुस गाला। निर्माता की तरफ से पुरस्कार ग्रहण करेंगे केरोजितो डिसूजा। और निर्देशक श्री दिनेश पी भोसले को रजत कमल दिया जाता है for portraying an individual's effort and struggle to correct and overcome a past event. दोन 2019 इंडियन नॅशनल रॅली चॅम्पियनशिप गोंयचो वैभव मराठे जिखलो। कॅटेगरी 4 सर्तींत वैभवाक ह्या सिजनात 119 पॉयंटां सयत नंबर 1 पोझिशन। कोट्टायम जाल्ले सिजनाचे निमाणे रेसींत ताचे गाडयेक बिघाड येवनूय दुसरी सुवात। ओव्हरऑल वस्तादपणाचे रेसींत तो जिखलो। ताका अंदू MRF टायर्सान पुरस्कृत केल्लो। टीम चॅम्पियन्सा वतीन तो रॅलींत देंविल्लो। फोंडेचो वैभव मराठे पयलो गोंयकार ड्रायव्हर इंडियन नॅशनल रॅली चॅम्पियनशीप कॅटेगरी 4चो वस्ताद थारला। ह्या सिजनांत ताणें चेन्नय, कोइंबतूर, बेंगलुरू आनी हालींच कोट्टायमांत जाल्ल्या रावंडांनी पेजाद प्रदर्शन करीत को ड्रायव्हर बेंगलुरूचो अर्जुन SSB वांगडा 119 पॉयंट घेवन वस्तादपण जोडलें। 2007तल्यान मोटर स्पोर्ट्सांत कश्ट करीत वैभव आतां राष्ट्रीय मळार परजळ्ळा। ताका MRF टायर्स आनी टीम चॅम्पियनान ह्या वर्सा तेंको दिल्लो। पळयात वैभवाच्या ड्रायव्हिंगाची कांय खिणचित्रां। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्याने बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।